नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबऱ्यो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटीन सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. खेळा कायद्या प्रमाण घेवची गोंय फुटबॉल संघटनेची वेंचणूक. मनोरा क्लबान केली मागणी. रेंट कॅप टॅक्सीकारांचेर करात कारवाय. दाबोळेच्या काळ्या हळडुळ्या टॅक्सीकारांची मागणी. रोजांच्या उत्पादनात 70 माल जाला आत्मनिर्भर. शेतकी खात्याच्या आदारान थळाव्या लोकांनी सुमार 2 हेक्टर जमिनीत फुलयला रोजांचो मळो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पडूये उटंगराचो पावस. हवामान खात्याचो अदमास. आणि 10 नव्या कोरोना केशींची जाली नोंद. 21 जाण जाले बरे. रिकवरी दर पावलो 98.38%. आणि आता खबरो विस्तारात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या प्रमाण जेएफएची वेंचणूक जावची अशी मागणी मनोरा यूथ क्लबान केला. तशेंच खेळा कायद्या प्रमाण जेएफएची वेंचणूक जावची अशी मागणी मनोरा यूथ क्लबान केल्या. बीसीसीआय, एआयएफएफ सारकिल्ल्या खेळा संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण वेंचणुक्यो घेतल्यात. मात हो खेळा कायदो जेएफए कित्याक लागू करून घेना असो प्रश्न क्लबाचो अध्यक्ष अँथनी बार्बोजान विचारला. तशेंच ह्या विशीं एआयएफएफ पत्र बरयलां आनी हाचेर कारवाय जावंक ना जाल्यार सर्वोच्च न्यायालयांत केस दाखल करतले अशी शिटकावणी क्लबाच्या वांगड्यांनी केल्या. जेएफएची इलेक्शन जावपाक जाय. फर्स्ट, इम्प्लिमेंट स्पोर्ट्स कोड as it was implemented by All India Football Federation, BCCI, as per Supreme Court judgment. हांव म्हजें सांगना, as per Supreme Court judgment. All India Football Federation has conducted election as per Supreme Court judgment implementing sports code. BCCI has conducted election as per Supreme Court judgment with sports code. So I ask, मागता अजून चान्स आसा आमकां सुप्रीम कोर्टात धाडून स्टे मागोन लायनाका. तुम्ही ताबडतोब इलेक्शन होल्ड करा, म्हणजे कॅन्सिल करा. हांव इंटिरियम प्रेसिडेंटाक मागता कॅन्सिल करा, स्पोर्ट्स कोड इम्प्लिमेंट करा. आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन, हे जीएफएन जाता ते मातशे तुम्ही पळयचे. कारण जो ऑल इंडिया बॉडीज आसा, ऑल इंडिया फेडरेशन्स आसा, जावं स्पोर्ट्स सगळी क्रिकेट, फुटबॉल ते इम्प्लिमेंट करता आनी बारीक आमची बारीक स्टेट एसोसिएशन आसा ती इम्प्लिमेंट करना. सो तुमी तातून लक्ष घालचे आनी बरे भाशेन आमी कोणाचेर हे ना, बरे भाशेन इलेक्शन कंडक्ट करची आनी न्यू भुरग्यांक स्पोर्ट्सान येवपाक एनकरेज करचे. वास्को विमानतळाचेर ह्यान फुडें रेंट कॅब दवरपाक दिवचे नात अशें आश्वासन दिले उपरांत टॅक्सीकार शांत जाले. काळ्या हळडुळ्या टॅक्सीकारांनी रेंट कॅब टॅक्सीकारां आड रस्त्यार देऊन सोमारा आंदोलन केलें. उपरांत पुलिशेच्या हस्तक्षेपाक लागून हो विशय सुटावो जालो. रेंट कॅबवाल्यांक ह्यान फुडें हांगासर गाडयो पार्क करपाक दिवचे नात, तशेंच पार्क केल्यार दंड घालतले अशी शिटकावणी पुलिशेन दिलेली आसा. कहर जालो. आमी टायम एंड अगेन आमी तांकां लेटरां दिली, सगळें केलें. आयज आमचे सगळे भाव जे आसा पळय ते हांगासर रस्त्यार येयलेले आसा आनी येवचो पडलें आमकां. कित्याक आमचे सांगलेलें जर आयकना जाल्यार आमकां आनी कांय उपायच नासलेलो. आतां तेजे खातीर आमी आरटीओक आपयले. आमचो पीआय आसा पळय ह्या एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाचो तो आयलो. आतां आमकां आरटीओन आश्वासन दिलेलें आसा की आमी प्रत्येक दिसा हांगासर येवन हांगा विजीट दिवन वयतले. जर कितें आसा जाल्यार आमी तांकां काडटले हांगासरले. तशेंच आमकां पीआयन सांगलेलें आसा की आपूण हांगासर स्पेशली पुलीस डिप्लॉय करतलो, म्हणजे एक न्हू एक 2-3 तरी पुलीस डिप्लॉय करतलो. तशेंच आमी तांकां रिक्वेस्ट केलेली आसा की वयर कावंटरा कडेन एअरपोर्टाचेर जे 11 ते सादारणशे 1 जायसर तरी आमकां 1-2 पुलीस घालचे म्हणून रातचे. आनी म्हणजे सामको एकदम तुका थंय जात्रा जाता ती बंद करची. तेणी आमकां अशें आश्वासन दिलेलें आसा, आमच्या सगळ्या लोकांक आश्वासन दिलेलें आसा. आम्ही इतलेच मागता की ह्या आश्वासनाची पूर्तता जावची ही त्यांच्याकडे मागता. नाजाल्यार आता आम्ही हांगासर बेश्टे उबे रावलेले आसा. आम्ही आमकां हेच्या फुडें
दुसरें कितें करपाक हांगा भाग पाडूं नाका. आमी इतलेंच मागता सरकाराक जेन्ना जेन्ना उलो मारला तेन्ना तेन्ना आमी सपोर्ट केल्लो आसा. जेन्ना जेन्ना आख्या गोंयान स्ट्रायक जाला पूण आमी हांगासर गोवोरमेंटाक सपोर्ट केल्लो आसा. पूण हांव इतलेंच गोवोरमेंटा कडेन मागता जे आमच्यो सगळ्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो एकदां पुऱ्यो करच्यो. जशें आश्वासन आमच्या PIन दिलां, RTOन दिलां, हें आमी तेजें आतां आयकता आमी. 70 वाठारांत 2 हेक्टर जमिनीचेर रोजा फुलांचें उत्पादन करपाचो यत्न चालू आसा. शेतकी खात्याच्या वाळपय विभागाच्या मजतीन थळाव्या शेतकारांनी रोजांचो मळो फुलयला. शेतकी खात्याच्या आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय येवजणेचो लाव घेवन थळाव्या लोकांनी रोजांचे शेत फुलयले. सत्तरींतल्या नगरगांव, सावर्डे, गुळेली, खोतोडा, ठाणे, केरी वाठारांत लोकांनी रोजांचे मळे फुलयल्यात. दसऱ्याक रोजांक खूब मागणी आसता ही गजाल विचारांत घेवन हे शेत फुलयलां अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. आयज गोंयच्या कांय वाठारांनी गडगडा सयत पावस पडपाची शक्यता आसा असो अदमास गोंय हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच 40 km/h ह्या वेगान वारें व्हांवपाची शक्यता आसा. ताका लागून फुडले 5 दीस नुस्तेकारांनी खोल दर्यान वयचे न्हू अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. फाटली 3 वर्सां कोरोना महामारीक लागून लोक भयान दीस सारतात. दर दिसाक 10च्या वयर कोरोना दुयेंतींची नोंद जाता. सोमारा 10 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 21 कोरोना दुयेंती बरे जाले. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 208 पावला. रिकवरी रेट 98.38% आसा. पयलीं पदवी शिक्षण घेत आसतना पदवी वा प्रमाणपत्र हातूंतले फकत एकूच अभ्यासक्रम शिकपाक मेळटाले. पूण आतां पुराय वेळ पदवी अभ्यासक्रम शिकता आसतना लेगीत आनीक एक पुराय वेळचो पदवी अभ्यासक्रम शिकपाक मेळटलो. विद्यापीठ अनुदान आयोगान ही मान्यताय दिल्ली. तशेंच ह्या संदर्भात मार्गदर्शक तत्वां लेगीत जाहीर केल्ली आसात. आयोगाच्या ह्या निर्णयाक लागून एका विद्यार्थ्याक आतां ताचे 20-21 वर्सां पिरायेन 2 पदवी मेळपाक शकता. विद्यार्थ्यांनी UGCच्या ह्या निर्णयाचे स्वागत केलेले आसा. वाडट्यो गुन्यांवकारी घडणुको पुलिशेन नियंत्रणांत हाडपाक जाय. फकत सिंगम म्हणून मिरयलो म्हणून जायना, तशें कामूय करपाक जाय. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो नांव घेनासतना जिवबा दळवीचेर फोग काडलो. हालींच जाल्ल्या सुरी हल्ल्या विशीं मायकल लोबो उलयतालो. जे बारीक बारीक गँगां आसली ती आयज मोठी जाल्ली आहा. आनी हेका who is responsible for this? And I think the Goa police needs to take the responsibility. I have spoken to SP North, PI, DYSP सगळ्या कडेन उलयला. आनी म्हाका दिसता तो थोडे जाण हिंगासरलो जो DYSP आहा म्हापसाचो तेजे एरियेच्या अंडर पडटा. आनी म्हणलें तुका सिंगम आपल्याकूच म्हणल्यार जायना. सांगला ताका हांवें फोनाचेर. तो म्हणटा तुका लोक सिंगम म्हणल्यार जायना, सिंगमाच्या भाशेन काम करचें पडटा. आनी म्हाका दिसता जो तर खऱ्यांनीच लॉ अँड ऑर्डर सारकें जातले जाल्यार हे आयज काळाची गरज आहा की यू कॅनॉट अलाव एंटी सोशल एलिमेंट्स, यू कॅनॉट अलाव दी स्मॉल टायम गुंडाज हू आर बिकम बीग नाव फॉर देम टू कंटिन्यू डुईंग दीस. हफ्ते घेवप, पयशे मागप, शॉपा कडसून पयशे मागप, पण हॉटेल बांदतात तेजे कडसून पयशे मागप, एक्स्टॉर्शन मनी. आय थिंक ऑल दीस हॅज टू स्टॉप. And a lot of people had gathered at the police station also. पोयर आमच्या घरा लागीं the incident which took place, आमचो रवी शिरोडकराक जो मारलो at Nagwa, he was called at after the party hours and stabbed over there at 9 to 11 times. Such type of incident bring bad name for the state of Goa. आणि असले ऑर्गनायज क्रायम जे कोण करता आनी जे कोण दादागिरी आनी गुंडागिरी वाडोवपाक सोदतात तांकां म्हाका दिसता तेंचेर कारवाई सारकी स्ट्रॉंगली जावप. हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स, दीज आर हॅबिच्युअल पीपल हू आर ट्रायंग टू शो दादागिरी
लोकांक मारप, सुर्यांनी मारप, सुर्यांनी झगडप आनी 6-8 म्हयने भितर बसप आनी परत बेलीचेर सुटप हें जावंक जायना. नवरात्रीच्या निमतान देवळांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो दिश्टी पडल्यो. अशीच एक रंगीत सांस्कृतीक कार्यावळ केरीच्या कुलदेवताच्या देवळांत आजोबा स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडली. ह्या कार्यावळींत वेगवेगळे पारंपारीक नाचाचो आस्पाव आशिल्लो. तातूंत फुगडी, दांडिया हे नाचाचे प्रकार पळोवपाक मेळ्ळे. साबार पंगडांनी तातूंत भाग घेतिल्लो. गोंयकार नवरात्री उत्सवात दंग जालेले आसात. वर्सावळी प्रमाण अंदूय नवरात्राच्या निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या देवळांनी मखरां हालयतात. सांखळेच्या राधाकृष्ण देवस्थानात हो उत्सव धार्मीक कार्यावळींनी उमेदीन, दबाज्यान, पारंपारीक पद्दतीन आनी भक्तिभावान मनयतात. राधाकृष्ण देवस्थानात नवरात्राच्या निमतान 9 दीस भजन, आरती सयत मखर उत्सव जाता. त्या दिसा त्या रंगाचे कपडे घालून आपली आवड भागोवपाची संद दादले, चलयो आनी बायलांकूय मेळटा. राधाकृष्णाक मखरांत बसून झोपाळ्या वरी झुलयता तें पळोवन मन प्रसन्न जाता.
मडगावचो आमदार दिगंबर कामत हांणी सोमारा मडगांव म्हालांतल्या वार्ड क्रमांक 22च्या रान कार्यालया लागसर आशिल्ली सिल्वर गेट वाठारांतल्या सुशोभीकरणाच्या उदरगतीच्या कामाचें उक्तावण केलें. ह्या प्रकल्पा खातीर 15 लाख रुपया खर्च जातले. तशेंच हे काम पालिका निधींतल्यान पुराय वाठारांतल्या उक्त्या सुवातीचेर जातले अशें सुशोभीकरण केल्या उपरांत सांगलें. प्लान सगळ्या म्युनिसिपालिटीक मेळटात तातूंतल्यान पयले खेपेक एक कन्सेप्ट नवो आयला, फक्त ड्रेनी बांदप, बारीक रस्ते करपा वाटाची ब्युटिफिकेशन करप त्या वार्डांनी. आनी तातूंतल्यान आमी अविनाश बोरकार आर्किटेक्ट ताका अपॉयंट केल्लो कन्सल्टींग आर्किटेक्ट म्हणून. ताणें थोडे प्लॅन्स काडपाक हेल्प केल्या. आनी हांगा एक ब्युटिफिकेशन प्रोग्राम आज आमी जो हांगा नाल्ल फोडला तो ब्युटिफिकेशन प्लॅन सोसायटीच्या सगळ्यांची मागणी आशिल्ली की हांगा ओपन स्पेस डेव्हलप करचे. आमी टेम्पररी केल्ले. अशेंच चडशा वार्डांनी ब्युटिफिकेशनाचे प्रोजेक्ट्स घेतल्यात. जाल्यार सदांच आमी पळयता की रस्ते गटारां हातूंतच पयसो सगळो वता. पूण ह्या खेपे म्हणलें की सगळें आर्किटेक्टा कडल्यान बी डिजायन करून गेले. कितें जाल्यार इम्पॅक्ट जावनी सोसायटीचेर एक हातूंत तुका सिल्वर गेटीक एक इम्पॅक्ट जातलो. हें जातकीर कळटलें कशें म्हणटा. कॉस्ट कितलो आसतलो 15 लाखाचो सुमार एस्टिमेट आहा. तांकां 15 लाखाचे पर्यंत एस्टिमेट कर म्हूण सांगिल्लें सगळ्या वार्डाक. कितशे जातले हांगा ब्युटिफिकेशन? हांगा ओपन स्पेस पूर्णपणे डेव्हलप जातली. स्टेज आमी टेम्पररी स्टेज दिल्ली तांकां. स्टेज परमनंट जातली. हो प्लॅन पयल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें. कारंजाळे दर्यावेळ थळाव्या रापणकारांनी 7 वरांनी भरपूर नुस्त्यांची रास तडीत घातली. वेगवेगळ्या नुस्त्यांचो हातूंत आस्पाव आसा. सुंगटां, बांगडे, माणक्यो आनी हेर नुस्तें रापणबाराक रापणीत लागले. तशेंच ह्या वर्सा पयल्याच फावट इतलें नुस्तें रापणकारांक मेळ्ळां अशें कारंजाळेच्या थळाव्या रापणकारांनी सांगलां. उपरो वारो लागलो काय नुस्तें मेळपाक सुरवात जाता अशें रापणकारांचें म्हणणें. तशेंच ताजें नुस्तें घेवपाक लोकांनी कारंजाळे दर्यावेळेर गर्दी केल्ली दिसून आयली. आज बंबर कॅच हा पूण कित्याक सगळें नुस्तें मिक्स आसा म्हणटा. ओके. वेरायटी ऑफ फीश आहा. बांगडे, मागीर इसवण, मागीर माणक्यो, टायगर, वायट सुंगटां, सोंवडाये, कोडक्यो आनी सगळें मिक्स नुस्तें आहा. हे एक नुस्तें एक 10 टन माय जातलें. 10 टन माय जातलें टोटल. रांपोण आमी सकाळीं 10 सुमार मारलेली. रांपोण ती आमकां 7 वरां लागली रांपोण व्हरपाक. 7 वरां ना. आमी कितें करता, आमी वाऱ्या प्रमाणे नुस्तें येवप वाऱ्या प्रमाणे. जेन्ना वारो तुका दिसलें न्हू, वारो बरो लागता तेन्ना तो उपरो वारो म्हणटा तो एकदम फेवरेट नुस्तेकाराक. ते उपरो वारो लागलो म्हणून नुस्तें सगळें भायर पळय नुस्तें आहा तें सारकें तें मारता. आमचें हॉट वॉटर म्हणटा न्हू, तें भायर वयता हिंचे आनी तें तोंड पाणी आहा तें हॉट वॉटराक तें एकठांय जाता हिंगा. तो थिंगा भायर सोडया तें सारकें नुस्तें सारकें देगेक येता हॉट वॉटराक. आनी तें क्लायमेट ताका सारकें फिट जाता. ताका लागून हें नुस्तें येता. पूण हितून नुस्तें सगळें मिक्स आहा. मिक्स हय. आतां आमी हें नुस्तें आतां पळय नुस्तें बंपर पडलां खरें आमकां. पूण कितें नुस्त्याक रेट ना. आमी हें सगळें नुस्तें आतां पळय मोठो बांगडाक फीश मिलाक दिला. आनी फीश मिलाकूय लागून आमी एजंटाक सांगून बाबा आमचें नुस्तें व्हरात. रेट कांय ना. हय पयलीं व्हरा. हय ही आतांच्या सुमार म्हाका दिसता 2,000 बॉक्सां आसलेलीं. आतां हांवें सांगलां ताका व्हरा तुमी नुस्तें, पूण नुस्तें पिड्यार करनाका. रेट मागीर फिक्स. सद्याक त्या नुस्तें सगळ्याक बंपर पडटा. आयतारा दूधसागर पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. पूण दूधसागर न्हंयेत हुंवार आयिल्ल्यान पर्यटकांक जिपीन व्हरपाक पावचे ना. देखून आमदार गणेश गांवकारान आपलो खेद उक्तायलो. हालींसराक ह्या वाठारांत खूब पावस पडिल्ल्यान न्हंयेत हुंवार आयिल्लो. जेन्ना न्हंयतलें उदक उणें जातलें तेन्ना खऱ्यांनीच पर्यटन हंगाम सुरू जातलो. सरकारान दूधसागर ऑनलायन करपाचो निर्णय घेतला. फुडल्या कांय दिसांनी ऑनलायन नासलो तरी ऑफलायन आमचो वेवसाय सुरू करतले अशें थळावे आमदार गणेश गांवकारान सांगलां.
गोंयांत वाडपी दिसपट्टे गुन्यांवांचेर कायदो आनी वेवस्थापनाचें नियंत्रण ना. सरकारूय हाचेर लक्ष घालिना. जर नियंत्रण आशिल्लें जाल्यार अशा घडणुकांनी वाड जावची नाशिल्ली असो दावो एनसीपीचो प्रदेशाध्यक्ष जुजे फिलीप डिसोजान केला. तशेंच आयज वचत थंय तरणाट्यांकडेन गुवळी वखदां लेगीत सापडपाक लागल्या. देखून कायदो आनी वेवस्थापनाचें नियंत्रण खंय आसा तें सरकारान दाखोवन दिवचें अशें आव्हान जुजे फिलीप डिसोजान केलां. Everything is right in front of you. And the government is busy bringing people into their party and into their government. I'm putting up to media now. What you can say on this law and order? Let me say. What you can say on the law and order? Do you think law and order No, is tell under me. control? Tell me. This is the question to you. You have put a question to us. Yes, this is a question to you. There is any answer? There is no answer. We are giving you the answer that law We and order is out of control. whatever we have said, it is correct and truth. Yes or no? A media ko yaw isat kida you also have a family. तुमकाय family ha. सगळ्याक family ha. Everybody is getting scared. आम्ही कोणाचे खरं मानपाचे तुमचे जे काय त्यांचे ते सांगतात. नाही, हांव सांगता. तुम्ही म्हणतात ना, आमची नाही, मीडिया घेतला. हांव सांगता तुमकां. आम्ही तुम्ही Go by the सांगता data. होता. Go by the data. Go by the data. Data आसा तुमचे मुखार आसा data. Data Follow the says data. crime detection is higher than any other state in the world. Ha. Yes. Detection rate is higher in Goa. Okay. See the population of Goa. See the population of other state and compare the percentage. That is good. You ask this question. That is the strategy of the BJP is to fool people. अशें They तर say- सरकार कितें सांगता आमचो तपास जे आसा न्हय ते पुऱ्या इंडियात फर्स्ट नंबराचेर आपणटा. हा. 90 80 केसी आमी सरकार सांग जाता. बरें. So I म्हाका सांग. आता no, एक मिनिट. सरकार सांगता न्हू तुमची म्हणणी कितें आमचे म्हणणे कितें आमचे म्हणणे आमी म्हणटाय. तुम्ही report सांगता नाल्या ते करता. आमी छापपाचे. आयतारा शिवोली श्री क्षेत्रपालाच्या देवळांत क्षेत्रपाल बॉयज वॉर्डशेल आनी लॅपटॉप फॅक्टरी तर्फे विशांत नागवेकर हांच्यांनी मेळोन मजर रिजवणेची कार्यावळ आयोजीत केली. ऑडशेल गांवच्या भुरग्यांनी मेळोन नाच तशीच 2 नाटकुली आनी आतां तरी जाता मोगो लगीन ही एकांकिका सादर केली. हाचो बरोवपी दिलीप नागवेकर जाल्यार बसोवपी दिनेश हरमलकर आनी जतीन शिरोडकर आशिल्ले. हे ऑशेल गांवचेच आशिल्ले. गांवची भुरगीं फुडें सरची आनी ही कला जिती उरची हो तांचो हेत आसा. अशेंच वर्सान वर्स ते वेगवेगळ्या तरेची कार्यावळ गांवच्या लोकां खातीर घडोवन हाडटले अशें तांचें म्हणणें आसा. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें YouTube चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.